गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिले प्रमाणे आज आमी कमिटी सगळे जमलेली आसा. चिंदेल विलेजाचे 5 जाणांचे तेंच्यांनी 200 रुपयांक केला आणि तेंचे एक्सपोर्ट्स जाता आणि आमचे सर्वे टीम वेटलँड अथॉरिटी अँड GTDCचे स्टाफ सगळे आमी जमला आणि आमचो NI एक्सपर्ट आणि 2 जाता 10 मिनटांनी जॉईन जातले आणि सगळे ऑलमोस्ट एक्सपर्ट्स आमचे सगळे जमलेले आसा. आता आमी स्टार्ट करतले सर्वे करता आसतना आमकां डिस्टर्बन्स नाका, सो रिपोर्टर्स आर नॉट अलाउड. मोमेंट वी कंप्लीट द सर्वे when we come out we will call you and let you know what is the We can take a small visual for 10 seconds. When you just start like in the beginning, they will give you later. Then we'll give you later. So, Survey is going to go on for 3 days or 2 days maybe. I don't know. So in the middle somewhere sometime The inspection will be a full area, yeah. entire area. See, it will be a mutual understanding inspection. What all grievances the villagers have been put forward to the honorable CM, entire grievances we have to resolve. चालू आहे सर्वे त्यांची. काल जो पोस्टपोन झाला तो आज त्यांनी चालू केला. आता कंटिन्यू करतात ते त्याप्रमाणे एक एक दिसाचे आमकां सांगतले बाबा हे अपडेट्स आहा म्हणून. सध्या ते बाउंड्रीज हे करता आणि मागीर खंय खंय चॅनल्स आहा पळय सोर्स ते करतले आणि मागीर बाकीचे सर्वे नंबर्स आहा पळय ते सायडीचे सो फूल एरिया ते करतले. सध्या आसा जाता की ते आमकां एवरीडे रिपोर्ट दितले ते आमी व्हेरीफाय करतले. मागीर कितें डिस्क्रिपन्सीज आहा ते मागीर तांकां दुसरे दीस सांगतले. एवरी डे म्हणजे कितले दीस सर्वे करतले जाता? सांगूंक शकना कित्याक आतां ते फक्त हेच बाउंड्री चेक करता खंयचे तयारीचे. मागीर थंय सायडीन तो मागीर फुडर चॅनल बी ते आहा. मागीर हे सायडीक दुसरो सर्वे नंबर मागीर थंय 7 लावली मागीर परत हो एरिया मागीर युनिटी मॉलाचो एरिया. सो अशे 5-6 सर्वे नंबर्स आसा. तेंच्यांनी सांगला की 2-3 तरी दीस लागतले म्हणून. हय तशें त्या प्रमाणे आतां आमी असेस करता कशें सिच्युएशन आहा तें. सद्या आमी तांकां डिस्टर्ब करिना. ते जातकीर आमकां ते सांगतले हे रिपोर्ट आयज फायली तुमकां डिफिकल्टीज आहा तुमी तेजे नोट डावन करतले आनी असो प्रोसेस तेंच्यांनी सांगला सद्या तरी. सो जेन्ना फूल सर्वे सोंपतलो रिपोर्ट सबमीट जातलो तेन्ना मागीर तुमी स्टडी करून परत सरकार आमचे सजेशन ऑब्जेक्शन्स आमचे PMCचे मागीर विलेजर्सांचे आनी आमची कमिटी काडला पळय आतां ते आमकां कितें चुकला बी तें परत सांगतले परत जाल्यार परत रिसर्वे करी म्हणटले आनी मागीर फायनल कितें रिपोर्ट येतलो. जर यांच्या रिपोर्टान युनिटी मॉल इन्फ्लुएन्स झोना भायर पडटा जाल्यार मागीर कितें स्टँड आसतलें तुमचें? हो सर्वे आमी कित्याक करता युनिटी मॉलाक लागून करिना. हे वेटलँडाचे जे इन्फ्लुएन्स झोन आहा पळय तो मार्क करून करता आनी बाउंड्री मार्क करून करता. आमचो मोर्चा आमचो तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक तो दुसरो तो सेपरेट आहा. सो युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक आमी करिना जसो सरकार म्हणटा तसं नांव आमकां वेटलँड जाय म्हणून सर्वे करता. कितें फाल्यां जर युनिटी मॉल प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो दुसरो कितें येवंक शकता म्हणून आमकां ते नाका म्हणून एक आमकां बाउंड्री मार्क करून ती डिमार्केट करून दिवप आमचो निर्णय आहा. स्ट्रायक हे ते चालूच उरतलो आनी स्क्रॅप करपाचो हो एकूच डिमांड आहा. पूण सरकाराचो स्टँड क्लियर आसा की जर इन्फ्लुएन्स झोना भायर युनिटी मॉल येतलो जाल्यार ते स्क्रॅप करचे ना म्हणून. सो ताकाच लागून आमचो प्रोटेस्ट आमचो चालू आहा न्हू. आनी आयज आमची कॉर्नर मिटींग आमी आपयला तुमकां आमी कळयतले आनी आमी सकयल आपयला गांवांत आनी थंयसर आमी फुडली जे आमचो एक्शन प्लॅन फुडल्या विकाचो तो आमी आयज ऑफिशियली अनावन्स करतले. सो युनिटी मॉल जर इन्फ्लुएन्स झोनान येवं ना येवं तुमचो डिमांड जो आसा स्क्रॅप वेरियस रिजन्स आसा ते आमी ऑलरेडी सांगलेले परत आमी रिपीट करना. सो युनिटी मॉल आमकां गांवांत नाका. पूण जर इन्फ्लुएन्स झोना भायर येता जाल्यार मागीर कितें प्रॉब्लेम आसा युनिटी मॉल भायर येता जाल्यार आमकां प्रोजेक्ट नाका कित्याक ग्रामसभेन तो नाका म्हटला आमी आनी मागीर विलेज पंचायतीन तो रिजेक्ट केल्लो आसा. मागीर CM सदांच म्हणटा की जल जमीन जंगल वाचोवपाक जाय. आमकां तर दिसता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता मात इतलो सिवील इन्फ्रास्ट्रक्चर चिमलान ना. ते नासतना तुमी युनिटी मॉलाच्या नांवान बेश्टो एक दाखोवपाक युनिटी मॉल म्हणून हाडटा मात कमर्शियल प्रोजेक्ट हाडटा आमच्या गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट कसो हाडटा तो आमकां नाका. ग्रामसभेक नाका विलेज पंचायतीक नाका आनी लोकांक नाका ते करपाक जाय. CMान सांगला. तो हाजे अपार्ट फ्रॉम द युनिटी मॉल बाकी कितें प्रोजेक्ट नाका ते ना हे एरियेन आमकां नाकात. हे जे आहा सद्या जाता पळय तसर आमकां कांयच नाका म्हणून आमी डिमार्केट करता. एकदां आमकां जागा गावली BMCक मागीर तो वेटलँडाक जागा गावली मागीर आमी कितें नॅचरल कितें बायोडायवर्सिटी पार्क बटरफ्लाय बॉटनिकल गार्डन तशें कितें आमी प्रपोज करतले ऑलरेडी केला तशें आमी फुडें करतले. मात कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज हांगा आमी डिबार्ड करतले. आता इन्स्पेक्शन स्टार्टिंग पॉयंट करायचं स्टार्ट केला तुम्ही? स्टार्टिंग पॉयंट ते करता कळ्ळें न्हू. बाउंड्री ते चेक करता.